पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंड्याचो अंत्रूज माल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामात। मिनिस्टर गोविंद गावडेन एसटी लोकां खातीर 2 स्किमींची उदरगत केली। ती म्हणजे आश्रय आधार आणि इन्स्टंट लोन। आश्रय आधार 2 लाखा वयल्यान 5 लाख केली, ती घरां रिनोवेशन करपाक आनी रिपेर करपाक, आनी 1 लाख इन्स्टंट लोन ती बिझनस, एड्युकेशन आनी हेल्था खातीर। एक म्हणल्यार ह्या एस टी कॉर्पोरेशनाचो नवो लोगो आमी लॉन्च करतात आणि दुसरी म्हणल्यार आमी 2 ह्या एस टी कॉर्पोरेशनाच्यो स्किम्स, ती म्हणल्यारूच एनहेन्समेंट आश्रय आधार जी स्कीम जी आसा, जे आमी 2 लाख रुपये दिताले पयलो, ते 2 लाखा रुपया वयल्यान आमी 5 लाख रुपये लोन एट द रेट ऑफ 2% इंट्रस्ट आमी आज सँक्शन घेतिल्लो आसात। त्याच बरोबर द शॉर्ट टर्म लोन जो आसा, तो शॉर्ट टर्म लोन 1 लाख रुपये इन्स्टंट लोन विदीन 24 hours एज्युकेशनल, त्याच बरोबर बिझनेस, आणि कोणाकूय जर केन्नाय एमर्जन्सी मेडिकल सायडीन खातीर जर कितें गरज जर लागली जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही स्कीम आमी ह्या लोकां खातीर आज उगडी केल्ली आसात। कशें आसा न्ही, थोडी स्किमी आमी सरकार खूब करता, म्हणजे फॉर्मेलिटीज करपा खातीर न्ही ते नाकी नव येता, म्हणून जात तितले जर आमकां ह्यो वेलफेअर डिपार्टमेंट जात तितले आमी स्किम्स जेन्ना रुल्स एंड रेग्युलेशन स्ट्रीमलायन करतले तेन्नाच द बेनिफिशरी वील टेक द कंप्लीट बेनिफीट। पयले प्रायम फोकस बी आमी जर फोकस जर केले जाल्यार एस टी सर्टिफिकेट किंवा ओबीसी सर्टिफिकेट तुमी तयार करून घेया पयलो, ते आसल्यारूच आमकां बेनिफीट दिवपाक शकता, अदरवायज नो। आमी एक गोश्ट ह्या लोकांक जात तितलो सपोर्ट करपाचो, त्याच बरोबर तांच्या जिवना भितर बदल घडोवन हाडपाचो आमचो प्रमुख फोकस आसा, आणि ह्याच खातीर जे शॉर्ट टर्म लोन जे आसा एज्युकेशन सेक्टर, आणि त्या खातीर आमी बूस्ट दिल्ले आसात। हे आज आमचो हे शॉर्ट टर्म लोन घेवन आज खुबशे भुरग्यांनी प्रोफेशनल जे कॉलेजीस जे आसात ते प्रोफेशनल कॉलेजीक आज एडमिशन घेतिल्लें आसा, ती खूब जमेची बाजू आसा। वाळवंटी नदीन उडोवपी कचरो आणि गार्बेज हेचेर उपाय योजना करच्या खातीर आयज रवींद्र भवन सांखळी हांगा एक मिटींग जाली। ह्या मिटिंगेक सांखळेचे आमदार तशेंच गोव्याचे सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि दिवचलचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित तसेच WRD अधिकारी आणि GTDCचे अधिकारी असे सगळ्यांची मेळून आयज एक मिटींग रवींद्र भवन सांखळे हांगा जाली। ज्या पद्दतीन जे ॲक्ट जाता ताजेर एक्शन घेवप हे जे आसा हे ऑलरेडी ह्या मिटिंगेन आयचे आमी ठरयलां, आनी फुडें ठरयलां, आनी फुडल्या मिटिंगेंत ताजें WRD आनी बाकीच्या सगळ्यांक इम्प्लिमेंटेशनूय करूंक लायलां। त्या खातीर म्हणजे सगळ्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या भावांक, सगळ्या लोकांक आव्हान करता की जेन्ना आमकां कोण न्हंय पोल्यूट करता तो दिसता आसत जाल्यार आमी ताका बंद करप हें आमचें परम कर्तव्य आसा, पयलें आसा, आनी तुमी सगळ्या जाणी करचें इतकेंच म्हजी कळवणी। सो टुडे वी हॅव डिसायडेड टू चॉक आउट अ एक्शन प्लॅन. So next meeting will be convened within a fortnight by the Honorable Speaker at Ravindra Bhavan Sakre. That time we'll invite the local panchayats in both Bicholim Taluka as well as Sattari Taluka, particularly Mollem Panchayat, Poriem Panchayat, Sarwan Karapur Panchayat and Keri Panchayat. So we'll be inviting the Sarpanch, the elected representatives as well as Panchayat secretaries of this Panchayat, because today as per the discussions held with all the stakeholders, we have realized that some of the migrants are throwing garbage and plastic waste in the river water, which is polluting the Walwanti river. फाटले खूब दीस चलपी वाळवंटी संवर्धन अभियाना अंतर्गत घोटेली नंबर 2 गांवांत आयज नवीन वर्साच्या सुरवातीक दीपदानाचो कार्यक्रम जालो। ह्या कार्यक्रमाचा फाटलो उद्देश होच की वाळवंटी नदीन जी आमी कपडे धुता जावं जी घाण उडयता ती घाण नागरिकांनी उडोवची न्हू म्हणून हो कार्यक्रम आयज गांवांतल्या घोटेली नंबर 2 गांवांतल्या सगळ्या महिलांनी एकत्र येवन
हो दीपदानाचो कार्यक्रम नवीन वर्षाच्या सुरवातीक घेतलेलो आसा. दवरची तिची जतनाय करची, तिका नितळ दवरची, पवित्र दवरची म्हणून सगळी पवित्र मनाची बायलां हांगा सगळीं जगलीं, सगळे आवय भयणी हांगा जमल्यो. खऱ्यांनीच तुमकां हात जोडटोय, कारण अशा प्रकारचो उपक्रम सबंद गोंयांत पयले खेपे म्हाका दिसता आमच्या गांवांत जाता, सबंद गोंयांत. देखून तुमकां सगळ्यांक हात जोडटा आनी ह्या वाळवंटीक हात जोडटा आणि हे सांगता दर वर्सा अशा प्रकारचो तुमच्या सगळ्या बायलांच्या आणि सगळ्या भावांच्या हातीन अशा प्रकारचो हो दीपदानाचो उत्सव ह्याच्या फुडें आतां चलतलो असं आमी गृहीत धरतोय आणि ह्या वाळवंटीन अशी आमकां शक्ती दिवची. वाळवंटी जी प्रदूषित जाल्या ह्या प्रदूषित जाल्ल्या वाळवंटीक परत नितळ करची, तिची समृद्धी जावची आणि ती जें पाणी जें आसा तें नितळ पाणी आमकां सगळ्यांक सबंद हांगा चोलण्यासून येवपी जी वाळवंटी न्हंय ती सबंद दर्याक मेळटा, ही न्हंय सामकी पवित्रपणान व्हांवची ह्या संदर्भांतल्यान आमी जागृती केली. आणि जागृतायेचो भाग म्हणून आमी वाड्या वाड्यार वचून सगळे आमचे केरीचे पंचायत मेंबर सरपंच धरून आमी सगळे कडेन जागृती करून सगळ्यांक जागे गेले की ह्या संदर्भात आमी प्लास्टीक उडोवया नाका न्हंयेत, आमी कचरो उडोवया नाका, आमी फुलां उडोवया नाका, आमी न्हंयच्या देगेर संडास करपाचो न्ही, आमी न्हंयच्या देगेर कपडे उमळचे न्ही, हे सगळें आमी जागृती केली. पण तरी सुद्दां अशा प्रकारे करून मागीर हे सगळ्या कडेन घोटिल्ली नंबर 2 जो वार्ड आसा, वाडो आसा, त्या सगळ्या बायलांनीच थारायलें की हें सगळें करून बरें आसा. पूण जेन्ना न्हंये कडेन म्हजी एक वेगळी संबंद येता की न्हंय म्हणजे जीवन, न्हंय म्हणजे आवय, न्हंय म्हणजे जीवनदायिनी आणि ताज्या कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन जो आसा तो वेगळो जातलो जाल्यार आमी ताचे कडेन वचून एक प्रकारचे नातें जोडपा संदर्भात आमी उत्सव करया आणि दीपदानाचो उत्सव तेंच्यांनी थारायलो. खरें म्हळ्यार हे सगळे गांवांतल्या ह्या घोटिल्ली नंबर 2च्या सगळ्या बायलांनी, दादल्यांनी, जाणट्यांनी सगळे थारायले आणि ते गेले. आमी फकत तांकां निमित्त आसा आनी तांच्यांनी थारायलें की पाणी हें जीवन आसा म्हणटकूच ताज्या कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलतलो जाल्यार आमी दीपदान करुया. आणि हो दीपदान असो वेगळ्या प्रकारे केला. आमी कापूर जो आसा तो केळीच्या गब्यार दवरला जेणे करून ताजें कांय प्रदूशीत जावचें ना आणि पाणी निर्मळपणान वतले. आणि न्हंय बद्दलचो विचार सगळ्या बायलांच्या मनात येयलो की सबंद समाजाच्या मनात येता, कारण बायल मनीस ही खूप महत्वाची. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. मतदारसंघाचे दयानंद सोपटे आणि मांद्रे मतदारसंघाचे आणि पारचे ह्या गावातले जे रस्ते आसा ते त्यांचे हॉट मिक्सिंग करपाचे काम हाती घेतलेले आसा. अंदाजे 70 ते 80 लाख रुपया खर्चून ह्या कामाचे इनॉग्रेशन्स आयज जाल्लेले आसा. त्या 2-4 दिसान त्याची कामां एक्च्युअली सुरू जातले अशें दयानंद सोपटे हांणी सांगलें आसा. त्यांच्या बरोबर ह्या गांवचे पंच, सरपंच तसेच तुये गांवचे जे सरपंच आसात ते त्यांच्या बरोबर असलेले आसा. आणि तांणी अशें म्हणून दिलेलं आसा की आपूण जे मतदारसंघातसून म्हणजे काँग्रेससून भाजपान गेलेलो आसा हे डेव्हलपमेंटा खातीर गेलेलो आसा आणि ताचें जे चित्र जे आसा ते आयज आमकां सगळ्यांक पळोवपाक दिसता. एक बरें दिसता की नये वर्साचे जे सुरवात जाल्या ती आमच्या तुये गांवच्या हे शुभारंभांसून सुरवात जाल्या, जे विकास कामांसून सुरवात जाल्या आणि सरपंच ह्या नात्यान म्हाका आनीक खोशी जाता की म्हाजी सुरवातूय एक ह्याच कामांसून जाल्लेली आसा. ह्यो जे इंटरनल रोड्स असलेले हे 2015-16 हे काम उरलेले ते आयज सुरवात जाता आणि म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन हे पूर्ण जातले. हे बारीक बारीक जे रस्ते आसात म्हाका दिसता रस्तो फक्त आदी नांवांक आसा, खडी सुद्दां रोवना इतले बाद जाल्ले आसले. आज बरें दिसता ह्या रस्त्याची कामाची सुरवात केल्ली आहा. तुमच्या म्हायती केन्ना सांगता हे पार्शे गांवांतले 4 रस्ते असे आहात की 4य रस्त्याची आमी कामाची सुरवात केल्ली आहा. हो 4थो रस्तो. हे आज जो आहा तो फक्त प्रिमिक्स आणि परत 4य रस्ते जे आहात हे ऑलरेडी टेंडर जावन वर्क्स ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट दिले आहा. अबावट 54 लॅक्साचे 4य परत हॉट मिक्स आसा. सध्या प्री मिक्स करचे खातीर म्हाका दिसता 4.5 लाख बारीक रस्तो आहा. ताजीच थंय फोडलो तर आमी 7.5 लाख. म्हणजे जी डेव्हलपमेंट गांवांत जावपाक जाय आसली ती खंय तरी आमी सुरू केल्या. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आणि रवींद्र भवन यांनी कृषी मेळाव्यातून कृषी मेळाव्यात रवींद्र कुचडे हांगा आणि ह्या वेळार निलेश काब्राल पावर मिनिस्टर यांनी उद्घाटन केलें. तशेंच हांगा जे एक्झिबिशन जाल्लें तें मशिनरी जी एग्रीकल्चराक लागता तेजी मशिनरीचो सेल जालो. तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुपान आपली जी वस्तू आसलेल्यो ज्यो खावपाची वस्तू केल्ल्यो जाल्यार आणि कल्टिवेशन आसलें तेणी हांगा हाडून तेजें एक्झिबिशन केल्लें. फार्मर आपणाचे वेगळे वेगळे कल्टिवेशन ऑयस्टर्स, स्ट्रॉबेरीज, बाकीचे सगळे एक बरें दिसता. आणि सगळे हे भागातले लोक नॉर्मली हांकां खंय मडगांव ना पणजे व्हरता,
पण हे भागातले लोक जे आमचे केपें काणकोण आनी सांगे तालुकाचे लोक आज आपणाचे ज्यो घरान करता ह्यो गोष्टी ते आज दाखोवपाक येयल्ले आसा. तेंचें इन्स्पिरेशन घेवन जे आमचे कुचड्यावयले लोक हो सरावंडींग एरिया लोक जे करना हो हेतू दवरपाक की तांकां इन्स्पायर जावन स्वता करचे हो विशय आमी तकलेन दवरून हो आज फेर केल्लो आसा. तितूंत अग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स आसा, ग्राफ्टिंग आसा, सीड्स आसा, मिशनरी आसा आनी एक बरी गोष्ट की एंटायर सेटअप ऑफ अग्रिकल्चर आज आनी फाल्यां आसतले. आमी स्कुलां भुरग्यांक ऑल स्कूल्स ऑफ दीस हे एरियाची भुरगीं जी मेच्युअर्ड भुरगीं आसा मे बी 7th 8th 9th भुरगीं आसा तांकां हांगा हाडपाचो प्रयत्न करपाक तांकां हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न करतले आनी दे वील सी वॉट इज गोवा आनी गोंयान आमी कितें करूं शकता. स्ट्रॉबेरी गोंयान करता हे प्रूव करून दाखयल्लें वेल्ल्या लोकांनी आनी इट गिव्स मी इमेन्स प्लेजर टू होल्ड स्ट्रॉबेरीज गोवन इन गोवा. आनी हांव अशेंच अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आज आमचो न्यू डायरेक्टर जाल्लो आसा तशेंच बाकीचे आमचे डेप्युटी डायरेक्टर आमचे ZDO हांगा बरें काम करता. आय विश दॅट पीपल ऑफ गोवा म्हणजे आमचे एटलिस्ट एरिया जी पाडंग शेतां आसा, पाडंग जमीन आसा हेका इम्प्रूव करपाक सगळे भाशेचे हांगा आज हें आसा इन्क्लुडींग जे सॉयल कन्वर्जन सॉयल जर बरी आसा कसली पीक काडपाचें हांगा हे शिकोवपाचो प्रयत्न हांगा केल्लो आसा. तेन्ना गोंय जे आमचे सांगे केपें काणकोण तालुक्यान जे आसा जी पाडंग जमनी आसा तेणी हांगा विजीट करून पळोवचें आनी जे कोणें घातलें तांकां एप्रिशिएट करचें आनी स्वता करपाची तयारी करची. मॉडेल फातोर्डा आवर लेडी ऑफ इमेक्युलेट कन्सेप्शन चॅपलान आवर लेडी ऑफ मेदालियस मिलाग्रॉस हाचे सायबिणीचें फेस्त जालें. सकाळीं पयलें मीस जालें सकाळच्या 7 वरांचेर आनी आतां सांजचे 7 वरांचेर पुरसांव जालें. आपल्या जिवितान केले. देवान म्हाका एक फळ दिला, ते फळ हांवें घेतला, त्या फळाक हांवें मान दिला आनी त्या फळाचो हांवें परामूस केला. देखून हांव परम संस्काराची वस्तोरी हांवें म्हजो कुसवो केलो ताका विधी, हांवें म्हजे कश्ट केले ताजो मान ओ ताजो म्हणून हांवें म्हजो संतोष केलो ताजी वाखाणणी हांव ताका दिनवाशीत गेली. जो मनीस देवा बरोबर आसा तो आपले काळीज कोत्तलो देवाक विधी, तो आपले कश्ट कोत्तलो देवाचे मोहिमेक भेटयल्लें दान, तो आपले दिनवासनेचे बलिदान करीत वेतलो देवाक दिनवाशीत रावतलो. तेन्ना ताका कांयच वायट जावचें ना. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.